18 तारखेनंतर जे आयज इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें आसलें तें इन्व्हेस्टिगेशन आज पर्यंत आमकां दिसना की पुलिसेन तें थरयल्ली फुडें व्हेल्ले कडेन आसूं. ज्या दिसा हल्लो जाल्लो तेजी सीसी फुटेज जी आसा ती रोखडीच म्हाका दिसता 1 वरा भितर पब्लीश जाल्ली आनी त्या फुटेजी भितर गेले जायत तर बारीकसाणेन आयको येता. कितें आयको येता की तूं राखणदार आसा, तूं गावडो राखणदार जाला, आयज तो एट्रॉसिटी एक्ट जो आसा ते आयज कंप्लेनी भितर ना अशें आमकां तरी दिसता. कित्याक उलोवं येता कारण गेल्ल्या जुलय म्हयन्याक आमी एक सेंट्रल कमिशनराक एक फाटली केस जाल्ली रामाचेर आनी ते केसी बद्दल आमी एक सेंट्रल जे आमचे हे आसा तांकां आमी लेटर केल्लें आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ले जुलयाचे 22 तारखेर आपयल्लें. आनी त्या दिसाक जेन्ना आमचे हे जालें हियरींग जालें ते हियरिंगाक आमी लास्ट कंप्लीट करतना ताका सांगिल्लें की रामाचेर जिवाचो म्हणजे जिवाची भंय आसा आनी ताजेर कोणीय ताजेर हें करूं शकता. हें आमी त्या कमिशनरा कडेन ऑलरेडी मांडलेलें इन दिल्ली. इतलें जालें आसतना 1.5 म्हयन्या भितर हो हल्लो जालो. मागीर हेजे विचार करात तुमी खंयच्यान हे गोंयची मुळापुरती ना. हे एक मूळ गोंयकार जशें आमची बायन सांगलें ते गोंयची मुळापुरती ना, हे गोंयच्यान दिल्ली पर्यंत सगळें आसा. ह्या हल्ल्याक जो कोण आमकां कल्पीट आसा, जो कोण मास्टर माइंड जो जाल्ले कडेन आसा तो मास्टर माइंड आमच्या दोळ्यां मुखार खूब म्हत्वाचें आसा. आमी आज ज्या पद्दतीन बसून जो विचार केलो कडेन आसा आमी गव्हर्मेंटाक आनी 2 दीस दितात, पुलिशेक आनी 2 दीस दितात 48 आवर्स. ह्या 48 आवर्सा भितर जी थरयली कितें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें जावपा जाय नाल्यार गांवांनी वतले, प्रत्येक गांवांनी आमी वतले आनी त्या गांवांनी वचून एक दीस गोंय आमकां बंद करपाक पडटलो. तो दीस येवपा दिनाकात. तो दीस तुमी येवपा दिवचो न्ही इतलें हांव तुमचे कडेन मागता. तेजे पयलीं मास्टर माइंड कोण पळय आसा तो आमकां तुमी सांगचें इतलेंच हांव मागता. आनी गोंयकारां कडेन सगळ्या कडेन आमकां भावा भयणी कडेन मागता. आज जे आमी सगळे फुडें सरले कडेन आसा हांगा एक मत एक रामा खातीर फुडें सरले कडेन आसा आनी राम कित्याक लागून झगडटा जाल्यार गोंयकारा खातीर झगडटालो. प्रत्येक इश्यू तागेलो गोंयकारा खातीर आसतलो आनी म्हणून तुमी सांगूंक सोदता की रामा खातीर आमी झगडटा. जे दिसा उल मारतले ते दिसा तुमी सगळे गोंयकार या आमच्या बरोबर तुमकां रावपा जाय इतलें तुमचे कडेन मागता.